Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. म्हजें नांव आकाश नायक. खूब बरें दिसता की डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आनी उत्कर्श हायस्कूल आनी विलेज पंचायत रिवणा तेंच्यांनी घडोवन हाडलेलें वर्कशॉप आसा समर कॅम्प. सो तितून भितर डान्स आसा, क्राफ्ट आसा, रंगोली आसा, म्युजीक आसा. सो खूब बरी गजाल. एक भुरग्यांक खंय तरी एक आपलें एक कितें तरी टॅलंट आसा तो भायर काडपाक मेळटा आनी तितूंतल्यान भुरग्यांक खंय तरी एक बरें वर्कशॉप एक घडयल्लें आसा. तुमी एक सांगा, आतां तुमी कितें शिकयता हांगा? सो आतां हांव हांगा भुरग्यांक रांगोळी घेवपाक गेल्लो आसा. सो हे रांगोळीन हांव तांकां पोर्ट्रेट रंगोली शिकयतलो. तितून भितर तांकां ड्रॉईंग काडपाक शिकयतलो, कलर्स कशे मिक्स करपाक शिकयतलो, टॅक्नीक आसा रांगोळी कशी सोडपाची फिंगर्सान तें आसतलें. आनी तांकां आफ्टर 6 डेसान तांकां हांव पोर्ट्रेट कशें घालपाचें तें आसतलें. एक सांगा, आतां तुमी जें शिकयलां कितलींशीं भुरगीं येतात? हे आतां वर्कशॉपाक म्हाका ऑलमोस्ट 25 स्टुडंट्स आसा. आनी तेंचो भुरग्यांचें कशें आसा, म्हणल्यार ते रिस्पॉन्स कशी दितात शिकपाक? सद्या भुरग्यांक कशें आसा, एक पोर्ट्रेट म्हणल्यार एक वेगळें जाता, ट्रेडिशनल म्हणल्यार वेगळें जाता. सो पोर्ट्रेट म्हणल्यार कोणाकूय एक बरें दिसता घालपाक. तेंकां इंट्रस्ट दाखयता ते? इंट्रस्ट दाखयता भुरगीं. चली चड आसा, चले येतात? आतां कशें आसा, चले आनी चलयो म्हणून आसता. चले सुद्दां बरेंच घालता आनी ना म्हणल्यार कितली भुरगीं येता ते तुमी चले चड आसा काय चलयो चड आसा, चले मातशे कमी आसा. आनी हे भुरगे आसा ते खंयचे हांगचेच रिवणा पुरते काय? रिवणा पुरतेच भुरगे आसा. ओके. आतां रिस्पॉन्स बरो आसा तुमगे? केन्ना काबार जावपाचें? 10th ओके. मे. म्हजें नांव सतीश गोपाळकृष्ण हेगडे. हांव म्युजीक ट्रेनर म्हणून आर्ट एंड कल्चराच्या अंडर उत्कर्श हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल कोळम हांगा शिकयता, तबला शिकयता. आतां तुमकां हे तुमी समर फेस्टिवल म्हणून घेतल्या आनी खूब भुरग्यांनी हांगा डिफरंट एक्टिविटीज करता. म्हणल्यार आर्ट्स म्हणल्यार हे रांगोळी, मागीर म्युजीक. आतां तुमी हय क्राफ्ट, मागीर म्युजिकाक डान्स शिकपा येता. तुमी कशें पळयता हे? आर्ट एंड कल्चरांतल्यान आमकां अग्निवेस्कर मॅडम तिणें आमकां ते फोन बी करून कॉन्टेक्ट केलो आनीक डायरेक्टर आमचे सगूण वेळीप सर, परब सर हांचे कडल्यान आमकां प्रोत्साहन मेळ्ळें की फुडें तुमी हे कार्यक्रम करपाचे आसा आनी हो कॅम्प आसा तो आयोजीत करपाचो आसा. आमी सगळीं भुरग्यांक वॉट्सॅपाचेर आनी आमच्या ग्रुपान म्युजिकाचो ग्रूप आसा आमचे, त्या ग्रुपाचेर आमी तांकां एड बी घातलो आनी अशें आसा म्हणून कळयलें. त्या प्रमाणे भुरग्यांनी सगळ्यांनी नांवां दिवपाक सुरवात केली. सगळ्यांचे आमी लिस्ट बी काडलें. प्रत्येक जाण भुरगे आपूण कोण डान्साक आनी गाण्याक आनी कितें वेगळे वेगळे जे आयटम आसात तांकां आमी भाग घेता अशें म्हणून कळयलें. तेन्ना आमी सगळ्यांक वांगडाच सगळ्यांक एक फावटीन लिस्ट काडलें आनीक पयलीं आमी देशभक्ती गितांचो कार्यक्रम करया अशें ठरयलें सगळे भुरग्यां खातीर. सगळीं भुरगीं वांगडाच एका रुमान हे आमी हॉलान बसयतात हांगा आनीक देशभक्ती गितां घेता. राजेश मडगांवकर सर आनी प्रियंका रायकर ही देशभक्ती शिकयता. हांव तबला आनी प्रताप मळीक हांगा पेटी साथ करता. तशेंच संदेश गांवकार आनी विशाल गांवकार हे आमकां साथी आसात. आतां मेन असलो जो समर फेस्टिवल घडोवन हाडपाक इम्पॉर्टंट जाय. एक म्हणल्यार स्कुला घडयल्यार स्कुलांचे सपोर्ट जाय, तशेंच भुरग्याल्या पेरंट्साचो तेंचो कसो सपोर्ट मेळ्ळा? सामको बरो सपोर्ट आसा. आतां जवळ जवळ काल 80-85 भुरगीं आशिल्लीं, आज 95 भुरगीं जालीं. म्हणजे 10 भुरग्यां एड जालीं. कदाचित आनी फुडल्या 2-3 दिसांक आनीकूय वाडूंक शकता. 100 क्रॉस सुद्दां जावपाक शकता. बरो रिस्पॉन्स आसा.
जो आतां समर फेस्टिवल जो भुरग्यां खातीर स्पेशली रिवणा उत्कर्श स्कूल आनी आर्ट एंड कल्चरान चालू केल्लो आसा, हितून तुमी डान्स शिकयता, कशें तुमकां भुरग्यांचो रिस्पॉन्स आसा? डान्स म्हणल्यार हांव क्लासिकल कथ्थक डान्स घेतला ह्या फावटी, कारण फोक डान्स म्हणल्यार सगळेच वर्कशॉपांनी फोक डान्स जाता, सो क्लासिकल अशें म्हणून खंय जायना. सो एक म्हटलें ह्या समर कॅम्पान म्हटलें कथ्थक घेवया अशें म्हणून आमी तो केला. तुमचें नांव कितें? हांव स्मिता च्यारी, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आनी म्युजीक ट्रेनर म्हणून काम करता. भुरग्यां कशें रिस्पॉन्स आसा हांगा भुरगीं? म्हणलें खूब बरीं आसा भुरगीं. म्हाका अरावंड 41 स्टुडंट्स आयिल्लीं आसा वर्कशॉपाक. कालच्यान वर्कशॉप सुरू जाला म्हणल्यार दे आर पिकींग अप व्हेरी फास्ट एंड व्हेरी गूड स्टुडंट्स येस लर्निंग. आनी डिफरंट कितें भुरग्यांक हांगा तुमी आतां पळयता हे विलेज एरिया आनी तुमी डिपार्टमेंट आसा पळय मोस्टली असले प्रोग्राम्स गांवांनी घडना. म्हाका मोस्टली फर्स्ट टायम अशें रिवणा अशें गांवां घडून येयल्या. हेतून भुरग्यां भितर न्यू तुमकां कितें चेंजीस दिसता? म्हणल्यार तेंगेले बॉडी लँग्वेज ना जाल्यार शिकपाक म्हणल्यार आतां ती इतली शिकपाक उमेदी जाल्या सामकी की आय एम रियली सरप्रायज. आनी क्लासिकल बेज आसून सुद्दां आमी टोटल आमी शिकूं शकना बेजीक, पण त्यातल्यात तेंच्यांनी काल एका दिसान खूब पिकअप केला अशें म्हाका दिसता. आनी आय थिंक इफ दे लर्न प्रॉपरली इन दीस स्टायल दे वील गो रियली फर्दर अहेड.